प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 7वो विसवोर वोड 14 ते 23 पर्यंत. Mark chapter 7 verses 14 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी नव्यान लोकांक आपोवन ताणें सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशां भायलें कितेंच तांचे भितर वचून तांकां मेळ्ळी करूंक शकना, पूण मनशां भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशांक मेळ्ळी करतात. आनी लोकांक सांडून घरांत भितर येतोच ताच्या शिसांनी हे वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें. आनी तांणी तांकां म्हणलें, तुमी समज नासलेले मूं? भायलें कितेंच मनशां भितर वचून तांकां मेळ्ळी करूंक जायना. तें तांच्या काळजांत रिगोना. तें पोटान वेता आनी शेकी कुडींतल्यान भायर वेता म्हूण तुमी समजनात. अशें उलोवन सगळें खाण नितळ म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशां भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशांक मेळ्ळी करतात. कित्याक भितर जावन मनशाच्या काळजांतले भायर सरता ते वायट शेवट हे: काजार जायनासलें, एकामेकाचो लिंगभोग, चोरयो, खून, पोरदवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपण, कामचार, निड्डुकाय, निंदा, गर्व, मुर्खेपण. ही सगळीं वायटां भितर जावन भायर सरतात आनी मनशांक मेळ्ळी करतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकता की जेजू लोकांक एक वोपार घालता. आनी ह्या वोपारीन कितें म्हणटा तो म्हणटा, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताच्या भितर वचून ताका मेळ्ळी करूंक शकना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळ्ळी करतात. भाव भयणीनो, आयची वोपार घालचे पयलीं जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. परतून म्हणटा, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोणा कडेन उलयता, कोण आमकां कितें सांगता, तो आमकां सदांच म्हणटा, सजमलोय मरे तूं? सजमता मरे तुका? सजमलें तुका? आनी हे आमी सगळ्यांक कोणेंय कितें कोणें म्हणलें जाल्यार आमकां सदांच ती सजमणी जाय. ही सजमणी मेळना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. आतां आमी आमच्या सगळ्यां कडेन एक फोन आसा, हो स्मार्ट फोन आसा. ताचेर आमकां वॉट्सॅप मेळटा, फेसबूक मेळटा, आमच्यान फोन करूंक जाता, आमच्यान युट्यूबाचेर वचूंक जाता, आमच्यान व्हिडिओ पळोवंक जाता, कोणें आमकां फोन केला जाल्यार ताणें तो फोन घेवंक जाता. आनी भाव भयणीनो, आतां आमी हो फोन कसो वापरूंक जाय ताची सजमणी आमकां आहा, म्हणून आमी तो फोन वापरता. ना तर आमकां सजमणी नासली जाल्यार आमी तो फोन घेतले जाल्यार सगळीं जी कागदां आमच्या मेजाचेर आहात ताचेर एक पेज घालपाक आमी तो फोन दवरतले आहल्यार, कित्याक आमकां सजमणी ना. आनी कितलो लोक आयज देवाचें उतर, जें देवाचें पवित्र पुस्तक आसा, तें आल्ताराचेर दवरना, तें केन्नाच काडिना, कित्याक ताका त्या उतराची सजमणी ना म्हणून. आमी खूब मागणें कोत्ता, खूब देवस्पण कोत्ता, मागणें कोत्ता, तेर्स कोत्ता, नोवेना कोत्ता, उपास कोत्ता, हे मागणें तें मागणें, खूब वस्तू कोत्ता, पूण आमी केन्नाच देवाचें उतर, तें पवित्र पुस्तक उगडना, कित्याक आमकां आजून सजमणी मेळोंक ना. आनी देखून भाव भयणीनो, कोणूय आमकां कितें सांगत जाल्यार, कोणूय आमकां कितें सांगीत जाल्यार आमी तांची खबर आयकता, कित्याक आमी केन्नाच तें पवित्र पुस्तक उगडूंक ना म्हणून, केन्नाच त्या पवित्र आत्म्यांक विचारूंक ना की आमकां कोही सजमणी दी म्हणून. देखून भाव भयणीनो, आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत फटवल्या. आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत फटवल्या कित्याक आमकां उतराची सजमणी ना म्हणून. आयज भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा? सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. भाव भयणीनो, आयची वोपार जी जेजू घालता, तो म्हणटा, मनशान भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळ्ळें करिना, कांयच करूंक जायना,
पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक भेड्यो करतात. आमचे भितर काय कितें भायर सरता? आमच्या तोंडांतली उतरां. जेन्ना आमी उलयता, कोणाय मनशा कडेन तूं उलय जाल्यार, खंयच्या मनशा कडेन मनीस जेन्ना उलयता त्या उतरां प्रमाणे आमकां कळटा की ताच्या काळजांत कितें आहा. कोणूय पळयात, कोण कावन्सिलींग करता जाल्यार, कोण 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 देवाचें उतर परगट करता जाल्यार, भाव भयणीनो, ताचे भितर कितें आहा तें आमकां ताच्या उतरां वरवीं कळटा. कोणाय आमचो शेजारी केन्नाय आमकां त्रास करता, कोण आमचो शेजारी एकदम आमचें वायट चिंतता, जेन्ना ती तोंड उक्तें करतात, कितें उलयतात, आमकां कळटा की तांचे भितर कितें आहा तें ताच्या कोन्यांनी आमकां कळटा. म्हणटच आमी जें भायल्यान भितर आहा तें भायर काडटा तेन्ना आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी आमकां कळोन येता की खरेंच आमी कितली नितोळ आसा भितर वा कितली म्हेडी आसात भितर. आनी देखून जेजू म्हणटा, मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक म्हेड्यो करतात. तर भाव भयणीनो, आमचे भितर आमचें अंतस्कोण, आमचें काळीज, आमचो आत्मो म्हेळो आहा जाल्यार हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ की आमी आजून उतराची सजमणी मेळोंक ना. आजून आमी तें जशें शेतकामती एक बी घेता आनी आपल्या शेतान रोवता आनी ताका मागीर तें थोड्या म्हयन्यांनी ताका पीक मेळटा, तेच भाशेन आमी हें देवाचें उतर जावन आसा एक बी. तें बी आमच्या काळजान घालूंक जाय, तें आमी रोवंक जाय आनी तें रोवल्या उपरांत आमकां तें एक फळ मेळटा. आनी आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी, पूण आमचें उतरां आनी आमच्यो कोन्यो पयल्यो भायर येवचे पयलीं आमची चिंतनां बदलूंक जाय. जेन्ना आमची चिंतनां बदलतात तेन्ना आमची उतरां बदलतात आनी आमची उतरां बदलतात तेन्ना आमच्यो कोन्यो बदलतात. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज आमकां गरज हें उतर जें आमी आयकता. आतां तुमी हें दिसपट्टें देवाचें उतर आयकतात, कितले प्रेगादोर आयल्यात, कितलो लोक येता देवाचें उतर धाडटा, कितलो लोक हांगा थंयसर धाडटा, वरांनी वरांनी उलयतात. पूण आमी थोडो वेळ जेन्ना हें देवाचें उतर आयकता, ताजेर नियाळ करता, तेजे उपरांत हें सगळें बंद करून आमी एका जाग्यार शांतीपणी बसून त्या उतराचेर आमी नियाळ करता. पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता, आतां कितें घडटा? हें उतर जें आमी आयकलां, हें जें उतर आमच्या काळजान आमी सजमणी घेवन तें भितर घालां, तें आतां पवित्र आत्मा आमकां भितर थान भायर उलयतलो. आनी तेन्ना आमचो भावार्थ चलतलो, तेन्ना आमचो भावार्थ आमकां काम करतलो, तेन्ना भावार्था वरवीं आमी जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. आनी भाव भयणीनो, तेन्नाच आमी खरें हें क्रिस्ती जिवीत, खरें जेजूचें जिवीत, जें देवान आमकां रोचल्यान तें जिवीत भोगूंक तें आमी भोगतले. नातर भाव भयणीनो, आमी सगळी वस्तू करतले, आमी इगर्जेक वेतले, तेर्स करतले, मागणें करतले, देवस्पण करतले, सगळें करतले, पूण ताचो कांयच फायदो आमकां जावचो ना आनी आमकां केन्नाच हे सर्गीचे राज भोगूंक आमी पावची ना. तर आयज भाव भयणीनो, एक खरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करूं. हें उतर आमच्या काळजान, आमच्या अंतस्करान आमी नियाळ करून आमच्या मनाची नडसडणी करुया. आमची मनाची नडसडणी जाल्या उपरांत आमची उतरां जी देवाच्या उतरा प्रमाणे आसात ती आमी उलोवया, आमच्यो कोन्यो करून तें उतर आमी पाळुया. आनी आतां खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी थाराव घेवया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडेता.